प्रितीच्या इश्टानो, ह्या दिसांनी आमी जुआवाचे शुभ वर्तमान आमी आयकता. आनी जुआवाचे शुभ वर्तमान आयकूंक आनी वाचूंक कठीण, सामकें डिफिकल्ट द गॉस्पल ऑफ जॉन आयकूंक आनी वाचूंक. तुमकांच न्हय पूण आमकांय वाचूंक नियाळ करूंक कठीण. पूण स्टोरी सामकी सिंपल आसा. जुआवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू देवासून येता आनी परत देवाशी तो वेता. Jesus comes from God and goes back to God. Very simple. पूण जेजू खबर आसा देवाचे मोन आनी कालीज, देवाचे कालीज जावन आसा मोगाचे, आनी मोग जावन आसा देवाची आज्ञा. लव इज गॉड्स कमांडमेंट. आनी अशेंच देव आयज आमकां उलो मारता एकामेकाक मोग दाखोवंक. हें जावन आसा मोग आनी सेवा जावन आसा आमचे क्रिस्ती आपोवणें, आ क्रिश्चन वोकेशन. आनी जुआवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जायते जेजूची खुणां सायन्स आमकां दिसूंक येता. आनी तशेंच जेजू देवाचें उतर कशें परगोडटा ते पासून आमकां दिसूंक येता. पूण एक म्हत्वाची आज्ञा आमकां मेळटा जुआवाच्या शुभ वर्तमानांत. आनी ही म्हत्वाची आज्ञा म्हळ्यार जेजू आमकां सांगता, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. लव वन एनादर. आनी हेच मोग जेजून निमाण्या जेवणा दिसा आपल्या शिसाचे पांय धुवन तो मोग आनी सेवा करून आमकां दाखयलें. Jesus taught us how to serve one another, how to be servant. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयला बेतनीची मारिया जेजूशी येता आनी जेजू सवें मोग आनी सेवा ती करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या इश्टा बरोबर जेवणाक बसलोलो आनी त्याच टायमार ही बेतनीची मारिया चड मोलाचो पोलमोर एक्सपेन्सीव परफ्यूम घेवन ती जेजूचे पांय आपल्या केंसांनी ती पुसता. हेंच खालतीकायेचें काम करून ती जेजूची सेवा आनी मोग आमकां दाखयता, करून ती दाखयता. उतरांनीच न्हय पूण कोन्यांनी जेजूची सेवा ती करता. कित्याक जेजून आमच्या सगल्यांची सेवा ताणें केल्ली. जेजू ह्या संवसारांत सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक तो आयला. तर आयज आमकां विचारुया, आमी देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग आमी करता काय? देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक आमी दिता काय? आमी आमच्या चिंतनांनी, कोन्यांनी आनी उतरांनी देवाक आमी विस्वासी रावता काय? ओ आमी देवाक आमी दुबावता? मोगान आनी प्रिती सेवेंत आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता काय? आनी शेकी आमी फायदो पळयनासतना आमी गोजेवंतांक आमी आदार करता काय? ह्याच प्रश्नाचेर आयज आमी नियाळ करुया आनी आमी खरी क्रिस्तांव कशी मोगाची आनी सेवेची क्रिस्तांव जावंक देवाची कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया.